पावला. पवित्रायेच्या शिंहासनार बसून तो आपली राजकीय जोडटा. उद्गाराक सगळीं आमी उबी रावया. तुझ्या पुताची उतरां आयकूंक आमचें काळीज उगोड. सर्वेस्पराक सोय. Sorbespor तुमचे सवय आसूं. लुका बोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. अधिकारांतल्या एकल्यान जेजूक लागीं अशें विचारलें, बऱ्या गुरुजी, सासणीक जिवीत जोडून घेवंक हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका म्हणलें, म्हाका बरो कित्याक म्हणटाय? एकल्याच देवाक काडून दुसरो कोणूच बरो न्हय. तूं आज्ञा तर जाणय, जिवेशी मारूं नये, अर्दुवार करूं नये, चोरूं नये, लोटीक गोवाय दिवं नये, आनी तुज्या बापायक आनी आवयक मान दी. त्या मनशान ताका जबाब दिलो, भुरगेपणांत हें सगलें हांव पाडून आयलां. हें आयकून जेजून ताका सांगलें, आनी एकूच तुका उणी, तुजे कडेन आसा तितलेंय वीक आनी दुडू गरिबांक दी, आनी तुका स्वर्गांत थेबो मेळटलो. मागीर ये आनी म्हजो पाटलाव कर. ही उतरां आयकून तो भोव कोंतवलो, कित्याक तो खूब गिरेस्त आसलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. मोगाच्या बाबा बिनानो, आमच्या गोंयच्या साहेबान खूब गोंयांत थांब, तशेंच आमच्या भारतांत थांब, जपानांत थांब, मालाकांत थांब चिठी बरयली. आनी पर्सनल चिठ्यो त्यो ताच्या जिवान, मनान, काळजान भोगतालें तें तो आपल्या इश्टांक बरयतालो, वडिलांक बरयतालो. आनी अशी आमचे विशीं एक चीट आसा. आनी आमचे विशीं अशी चीट आमचो गोंयचो साहेब फ्रांसीस शाबेर तेन्ना म्हणटा, हो लोक कोणूय चोरता जाल्यार चोरून दिता, आनी आपणाक चान्स मेळ्ळ्यार आपुणूय चोरता. आमचे विशीं अशें म्हणटा, चोरता ताका चोरून दिता, आनी केन्नाय ताका चान्स पडलो जाल्यार तोय चोरता. अशें आमचे विशीं बरयता. म्हणल्यार आमी चोरूंक दिता, कोण चोरता ताका आमी आडायना, पूण म्हाका चान्स मेळ्ळ्यार हांवूय चोरतलोच, असो म्हजोय वेळ हांव रावता अशें ताका दिसलें त्या काळार. आनीक एका जाग्यार इतिहास तो चिटीन ना, घडणी घडल्या ताच्याच जिवितांत. पूण चिटीन तो बामण लोकांचेर खूब आड बरयलो. ताच्यो चिटी आज बगली की आपल्या मनान कितें दिसलां तें ताणें बरयलें, पूण तेन्ना प्रायवेट पर्सन चीट बरयतालो. आयज हांव वचून ताचे चिटी वाचता, बुकान छापल्या, आनी हांवें सांगलां तें छापलेलें तें, पूण आपलें प्रायवेट मॅसेज ताणें आपल्या इश्टाक धाडली. तेच भाशेन हें संवसारांतल्यान सगळ्याहून दृश्ट मनीस म्हणल्यार बामण म्हणटा. कित्याक म्हणटा काय, हें चिंतल्यार आमी जाणा पारावास म्हणून जे कानवड जाले, क्रिस्तांव जाले, ते खारवी आसले. आनी देव पर्ल डायवर्स म्हणजे दर्यांत उडी मारून पर्ल हें माणिक हाडटाले, काडून धरून हाडटाले दर्यांत. आनी अशें हे
हाडटाले पूण तांचे ट्रेडर्स जे आसले जे बामण आसले ते तांकां नाडटाले, तांकां चोत्ताले, तांकां फावो ती मजुरी दिनासले. आनी ह्या पासत बायगन फ्रांसीस शावेर तांचे पासत झुजलो, तांकां दाखयली तुमी हांगा दिनाका, दुसरे कडेन वयल्या. आनी भशेन तांच्या वावराचें मोग दिलें. आनी असले वेळार ते जायते जाण क्रिस्तांव जाले. हें कडेन कारण जायत तो बरयता अशें अशें बामण म्हणल्यार वायट मनीस, रुश्ट मनीस, असले आनी मनीसच ना. हें तांचे चिटींतल्यान मेळ्ळें. आयज ताचो म्हाका उगडास आयलो, कित्याक चोरूं नाय, पेल्याक फावो ती मजुरी दी, दुसऱ्याचें नुकसान करूं नाय, हो मांडामेंत. आनी ह्या मांडामेंताचेर आमी नदर ना. आनी तरी आसतना आमकां आनीक एक आडकोरशी आसा, आनी ती म्हणल्यार लिपचोरयांक आमचो भाग्योन जागा आमी आयज मान दिता. तो लिपोन क्रिस्तांव आसलो. ताच्या काळार तो लिपोन क्रिस्तांव, राजाक खबर नासलो तो क्रिस्तांव म्हणून. दियाक्लेशन राजा, ताचें नांव दियाक्लेशन म्हूण. आनी हो राजा क्रिस्तांवांक पिडापेट दितालो. आनी हो सेबास्तियान ताचो राखणदार, स्पेशल राखणदार, राजाक राखता तसलो सोल्दार. आनी म्हणटच ट्रस्टवर्दी, ताचेर विस्वास राजाचो आसलो. आनी साबार आमच्या क्रिस्तांवांक जेन्ना पिडापीड दिताले तेन्ना तो लीप चोरयां तांकां, लीप चोरयां आतां आमी चोरूं नाय म्हणटा, हो लीप चोरयां तांकां गरज ना तुवें चोरल्या. कसली रॅडिकल शिकवण, कसली खरायण, कडक शिकवण आतांचो बापसाहेब दिता, पूण त्या आदी सेंट सिप्रियानान शिकयलें. आनी भशेन बायजन सिप्रियानान सांगलें चोरी म्हणटा ती फकत एक्टिवली केल्या न्हय, चोरी म्हणटा ती करिनासतना दवरला तेन्नाय जाय. सीन ऑफ ओमिशन, नॉट जस्ट कमिशन. कमिशन म्हणजे केला. आनी ह्या पासत आनीक एके भाशेन चोरी जावं येता, ती म्हणल्यार न्हयच करिनासतना दवरप, पूण दुसरो चोरता तेन्ना ओगो रावप. आमचो फ्रांसीस शावेर म्हणटालो आमी ओगेच रावता कोण चोरताले. दुसरो चोरता जाल्यार म्हाका कित्याक पडना चोरून दी, ताचें चोरता पूण म्हजें कितें केलां, सरकाराचें चोरता आनी कोणाचें चोरता, हे भाशेन फुडें आमी चिंतले आनी आत पावून ओगेच रावतले. तेन्नाय चोरी जाता, तेन्ना हांव भागीदार जाता, ओगो रावता तो त्या चोरी करतल्या भावा भयणीच्या भागाक. जरी हांवें कांय चोरप ना तरी आसतना म्हाका त्या पातकांत एक भागीपण आसा. आनी हे बसत न्हयच ओमिशन, हांगा दुसरो चोरता पूण हांव ओगो आसा. ओगो भिनानो अशें जाल्यार हें सगळें बारीकसाणेन गुंतून चिंतना ओबीत चोबेचे 3 मुखेल प्रिंसिपल्स आसात ते तुमच्या मुखार हाडचे दिसले. सोशल टिचिंग्स ऑफ द चर्च. पयलो जो आसा ताका आमी म्हणटा प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गूड. सगळ्यांक बरें जाता तें करप, सगळ्यांक बरें आसा तें सांबाळप. आमी गोंयांत 10 जाणांची खबर करताले, 12 जाणांची खबर करताले. 10 जाण एकठांय जाले, 12 जाण एकठांय जाले आनी 10 जाणांक कितें सांगलें तें आमी मानून घेताले. ताका कॉमन गूड, सगळ्यांचें बरेंपण, 10 जाणांचें बरेंपण, हो पयलो प्रिंसिपल. आनी तरी आसतना तातूंत आमी इतलेंच केल्यार बरो ना, कित्याक आयज आमी पळयतले हांव ताका आमी इंग्लिशीन कम्युनिटेरियनिजम म्हणटा. प्रिंसिपल ऑफ कॉमन गूड. पॉलिटिकली ताका कम्युनिटेरियन. कम्युनिटेरियन म्हणजे समुदाय, आमचे. कम्युनिटेरियनिजम कॅन क्रिएट लॉयल्टी. जो कोण म्हजें 10 जाणांचें आयकता तो आमचो, आनी जो आमचोच आयकना तो आमचो न्हय, अशें जावं येता. आमी पळयता भारतांत पळय आतां तूं देशद्रोही अशें म्हणटात.
द प्रॉब्लम इज ऑफ लॉयल्टी. वी आर नॉट लॉयल अशें दुसऱ्याक हें करप. त्या पासून पवित्रबीन दुसरो प्रिंसिपल घेतलो, द प्रिंसिपल ऑफ प्रायमसी ऑफ द ह्युमन पर्सन. त्या पासून 10 जाणांनी एकठांय जावन एकल्याक त्रास करूंक जायना. 10 जाणांनी एकठांय जावन एकल्याक तूं नाका भायर रावपाक जायना. क्रिस्तांव आमी आदी केलें, भाटायलो भारायलो सायबीण दिवंक ना आनी कितें करूंक ना. आमी जाय त्या भाशेनी दुसऱ्यांचे रायट्स चल्ले आदले तेंपार. टुडे वी कांट. द चर्च अंडरस्टँड्स दॅट एवरी पर्सन, तो मागीर कुसुयान तो मरो फ्रॉम द वूम टू द टूम इंग्लीश भाशेन म्हणया, इज प्रेशियस. सृश्टीचेर जर आमी आक्रमण करता जाल्यार आमी गरिबांक चोरता. द क्राय ऑफ द अर्थ, द पुअर. साप सुको बाप साहेब सांग, जितलो अत्याचार जमनीचेर जाता तोच डायरेक्टली अत्याचार गरिबांचेर जाता. आनी हे पासून बाबा मिलनो गरिबांक आमचे चुरचुरे नाकात. बरेंच गरिबांक आमकां चुरचुरे दिसतात, कोण भुकेन आसा, कोण आनी कितें करून आसा, चुरचुरे दिसतात आनी आमी चुरचुरे करता. वी डू लॉट ऑफ चॅरिटी. कॅथलिक्स आर व्हेरी फेमस फॉर चॅरिटी. आमी सगळे गरिबांक आमची नीड जाय. दे नीड अ जस्टीस. अजून पर्यंत क्रिस्तांव, अजून पर्यंत आमी क्रिस्तांव आसतना आमचेच क्रिस्तांव भाव कित्याक गरीब आसा. आनी ह्या पासून सेंट सिप्रियान म्हणटा, तुजे लागीं आसा 2 बुसकोट, 3 बुसकोट, 3 शर्ट्स ना, ताचेर तुवें चोरल्यात. आयज मागीर सबस्त्या भाशेन आनी आमच्या सुम्या जेजू भाशेन प्रोनेसीस हें उजवाडीत गिन्यान, प्रॅक्टिकल विजडम, पवित्र आत्म्यान दिल्लें देणें आमकां मेळ्ळें. आनी आमचे जिविताचे ध्येय, व्हॅल्यूज आमकां दिल्ले मानामे कशे आमी पाडया इन अ रियल लायफ सिच्युएशन. असलो उजवाड आमकां दी म्हूण आमी मागूया. उबी रावया. आमी आमच्यो गरजो, आमची मागणी ह्या वेळार देवाक मागया. आमच्या बाप साहेबाक, विस्पाक आनी आगली पवित्र सभे पासत आमी मागया. बापाचो मोग आपले पोरचे सभेत ताणें खरेपणी दाखल करून त्याच बापाची कृपा आमी मागया. आमकां आदार करतल्या फादर विक्टर फेराव हाचो वाव देवान खूब बेसांवांनी करूंक आमी मागया. आयचे नवेन भेटयतल्या कुटुंबाच्या बरे भलायके आनी शांती पासत आमी मागया. तेच करी आमचे दुर्भाटचे पवित्र सभे पासत भोव करून ह्या मिसान वांटो घेतल्यांच्या दुसऱ्या पती खातीर बापा लागीं कार्तिकायेन आमी मागया. समाजीक माळो सोंसतल्यांचो आमी उगडास करुया आनी तांकां न्ही बेगीनूच फावो जावं आनी तांकां दुमाळो दितल्यांचें मन बदलून देवाची कृपा तांचेर आमी मागुया.
देवा थंय आमी आतां उबारुया. स्वर्गीच्या बोधार बापा, आमची कांय मागणी आमी तुज्या मुखार घातल्या. तूं तुज्या उदारपणान आनी बरेपणान आमकां फावो आनी गरज तें सगळें दिताय. तरी आमच्या ओठ्याक तूं मानून घे आनी आमच्या उद्याक काम दी. आमी मागता आमच्या पिता जेजूचे नांवांनी. आमेन. सर्वेस्पराची जितली पावती आमी हे बोलयेचो उगडास करून समोरून पडटा तितलेय पावती आमचे सर्वणीचो भाव तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुतान फावो ते बरी वाटो घेवन आमकां निर्निगून मागता आमचे सुम्या जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर परमेदारांचा स्नाच्या देवा, सरकारी आनी सत्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सगळ्या वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सबास्त्यान तुज्या रोग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आपले रगत व्हरून तुजी विचित्र पदवी दाखयली आनी कोणी तुका गवाय दिवच्या आमकां तूं गोड करताय आनी अशें ताचे सोबताय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन पळतळायताय. देखून सर्गीच्या देवतां सांगाती आमी पृथ्वेर निरोग करी संतोशान तुजी स्तुती करता. आपलीच वशीन कोस्त मरत ससुकवेचे आदी ताणी उलो घेतलो तुका दिन वासत म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुकले. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे बसत समोर तुमची.
तेच बरी जेवण जातोच ताणें कांस घेतली तुका नव्यान बीन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रोगताची कांस नव्यान सासणी करपाचें रोगत पातकाचें भोवसरी मेळच्या तुमचे बसप आनी समेस तुमचे बसप तें वागतलें हें म्हज्या उगडासा करात सेवा करून तांकां फावो केलाय देखून आमी तुका दितवासता जेजूची कुरान रगत शो केल्या महासमेस्तान पवित्रात्म्या एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेच्यो पवित्र चलयेचो दास आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप आमच्या गौरी बापा आनी सगळे यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका आपली ती मोगान बांदली पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यार ते आमच्या बाबा मनीची ताकूत कर तांकां आमची इश्टागतीन मेल्ल्यान समेस्तां तुजे कोडजोडीत मुखामाळ पळयत फावो कर आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता वर मरेन देवाची माय सांगाती बायगो दरनुता आनी सरकार तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां भाग दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेचेपणान सर पदवीदार बापा सर बंदून आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन जेजून शिकयलें प्रार्थना करून खिरीत भाशेन तूं माळो सोंसलेल्या खातीर आयज आमी मागता म्हयन्यान तूं माळो सोंसता इनोसेंटपणान सोंसता तसले आमच्या बाबा भयणां खातीर आमी मागुया आमी केन्नाय केन्नाय सोंसता एकामेकाक त्याच जेजूचो किरीत उर्साची घोटाय मेळूं आनी हे बरी आमी आमचे कुरीस घेवन फुडें वचूं आनी जे दुसऱ्यांक दुमारो दितात ते आमच्या बाबा म्हयन्याचे मना उजवाडीत जावन आनी हे बरी दुमारो दिवचे सोडून तांकांय मन दिवन आमी मागून जेजूच्या चुत्रांनी बापाक उलो करुया आमचे बापा सर्वेस्परा सर्वायतल्या आमकां वादळांतल्या जिवितांत संस्कार आमकां सगळींची सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे न्याक आमी बरो वचून प्रयत्न तर आमकां जोदार ताकतीन सर पातकांतली सिटोय आनी सोलाकांतली वाताय सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दरतान म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचे न्हय तुमच्या पवित्र समेच्या बाबाताचे दिसकार आनी तुजे कशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूच तिका एक वतान सांबाळ जो जी येताय आनी राजवो चलयताय सासनाच्या सासना सुम्याची शांती सदां काळ तुमची सगळ्या आसूं एकामेकाक सुम्याची शांती वाटया
प्रार्थनिया देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केलें तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर हें आमी मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोबी आसूं सुर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं आमेन. Magnin Bagian Sebastian, Ionon Sebastian, Jesus Charles, Sacranis, Ministra, Igros Mata, Manta, Gabo Manta, Mastari, Sofia, Sangelia, Anias, Sosiaga, Monica Sosma, Soborgoda, Tologiro, Makapa, Amuka Prata, Ekelitene, आणि हांव तुझ्या आनी सगळ्या लोकांच्या हांव तुका वाचयता ही भाग्यवंता सत्सबस्त्यान केन्नाच विसरचो ना म्हूण हो तुजो व्हडलो उपकार. मागीर केन्नाच तुका मनी नासतना रावचो ना म्हजो खेरी आनी कुडीचो आस्कारी कसो आनी म्हजे कडेन कोटा इतलें म्हणटलो म्हूण वाडोवन सोंप्या सोयी तुजे देवासा सत्सबस्त्यान आमचे बसो विदगितो जे आमी मागता तुजो आदार मागता तितले आसो आमच्या बापा सर्गीच्या नांव पवित्र आमच्या राजा कायम कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत